सो हांगासर पळयात एक बरेशें बर्ड बसला. ताका खबर ना हांगासर म्हणून बरें दिसता पळयात. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. टायम जालो 11. ओके, आतां हांव व्लॉग स्टार्ट करता. ओके, इश्वी न्हिदलेलो, मागीर तो न्हिदलो म्हणून हांव शावर बी घेवन येयलें आयज बेगिनार. तो आत्तां उठलो, चड वेळ न्हिदूंक ना, रोखडो उठलो, 10:30 न्हिदलो, 11 उठलो. सो ताका आतां तेल लावंक जाय, न्हावपाक घालूंक जाय. आनी आईन ते मिरसांगो आयज न्ही काल सुकोवपाक घातलेले. आयज तिणें सकाळीं परत ते आसलेले न्ही थोडेशे बटर मिल्क ताक तितून बुडोवन न्ही परत सुकोवंक घातला. आनी कालच्यान तुमकां सांगू सारकें वतूच ना. काल सांजचे 3 सुमार असो गुडगुडो पावस पडूंक ना. आनी हांगासर न्ही आयज न्ही सद्या वत तरी कडक ना. दाखयता तुमकां, आईन घातला हयसर. हें पळयात, आहा आतां मातशें वत आसा, चड ना अशें. आनी हें पळयात, आतां ताका न्ही बटर मिल्कान न्ही बुडोवन घातलें जालें आतां. आनी लास्ट हें आतां सुकोवपाचें. पण हें न्ही आतां सुकपाक न्ही खूब टायम लागतलो, कित्याक न्ही कंटिन्यूस हांगा वत पडना. आतां 12 सुमार वत वयतलें हांगच्यान. सो हें सुकपाक न्ही खूब टायम लागतलो. जेन्ना हें बरें सुकतलें पळय मागीर तुमकां हांव दाखयता. ओके, आतां तुमकां डेली दाखोवचें ना. सो हें पळयात अशें आहा. इफ तुमच्या घरा अशें भायर आंगण बीन आसा न्ही थंय तुमी घालूं शकता. आंगणाक बीन न्ही बरें वत पडटा न्ही, एक 3-4 दिसांनी, एक 5 दिसांनी न्ही बरें कुरकुरेशें सुकतलें, कळ्ळें न्ही. इफ आमकां टेरेस बीन आसल्यार न्ही तुमकां आई बरें बरें हें दाखोवपाचें, वडे बिडे करपाचे बीन सगळें. सो मम्मीचे तेवटेन न्ही ते घरान आई करताले शाबुदानाचे वडे, तांदळाचे वडे खूब करताले. हांगासर आमकां टेरेस ना न्ही आनी भायर सुकोवपाक जागोच ना. सो आतां हें वत वयतलें, पण हें आतां सुकपाक खूब टायम लागतलो. हें सुकलें की मागीर दाखयता तुमकां. आनी हो पळय उठलो, ताका न्हावपाक घालूंक जाय. आनी आयज इश्विकाक 5 मंथ कंप्लीट जाता. कसो इश्वी व्हडलो जाता हें आमकां कळच ना. ताका आतां धरपा जायना म्हाका गोदीन. इतलो तो व्हडलो जालो म्हणजे गोदी धाकटे जाले. सो गोदी मागीर धाकटेच उरतले, पण तो धाकटो उरचो ना, तो व्हडलो जातलो. सो म्हाका अशें दिसता की इश्वी होच रावपाचो, व्हडलो नाका जावपाचें. कित्याक बरी दिसता काय न्ही, एकदां व्हडलें जालें की मागीर जालें मागीर ताका मागीर मम्मी नाका डॅडी नाका, आपलें आपलें तें बिजी. आतां येवन बसतले बरें, हय का न्ही. इश्वी तूं व्हडलो जायनाका, धाकटोच राव. ओके, तूं व्हडलो जायनाका. बरें दिसता अशें आसता भुरगे धाकटे पळय, तेन्ना बरें दिसता घेवन तांकां बसपाक. मागीर एकदां व्हडलें जालें, 1 year जालें, मागीर आपल्या आपल्या कामान ते बिजी उरता. सो कितें करपाचें. गोदी मागीर धाकटे आसा, इश्यू आतां व्हडलो जालो. सो जालें आयज 5 मंथ कंप्लीट जालें ताका. सो पळोवया आयज कितें आहा तें. आयज शिव ना, आयज शिव कामाक आसा. तुमकां सांगलें न्ही 15 तारीख पर्यंत शिव सामको बिजी आहा. तो आयज कामाक सकाळीं 7 गेलो. तो ब्रेकफास्ट बीन कांय करना, पूण भायर करता म्हणून पावलो. आतां फोन केलें जेवपाक येना खंय, रातचें बी जेवपाक येना खंय, ताका ते हॉटेलान जेवण आसता. सो ताका लागून इफ हॉटेलान जेवण ना जाल्यार तो भायर कितें तरी बिरयानी बीन अशें खावन येता आकाशा वांगडा. की लेट जाता न्ही घरा पावसर, मागीर तांकां भूक लागता. सो येताना वाटेक कितें खावन बीन येता तेमी. सो तशें ओके जालें म्हाजें सगळें. घरचें काम कांय जावंक ना, आतां हांव जाल्यार पर येवंक ना. सो म्हटलें हाका न्हावपाक घालया. आनी कांय ना, आई तें कटींग बिटींग करता. आयज काय अशें स्पेशल ना. कळ्ळें न्ही. सो आयज न्ही हांव केक करतलें इशिकाक. सो अशें हांव केक हाडटाच न्ही भायरसून. सो म्हटलें आयज करया केक. सगळं घरा सामान आहा, अवन आहा, करात ना हांव. तो म्हटलें आयज ब्रावनी करया, म्हटलें ब्रावनी केक करया आनी कट करया. आनी आयज आमची अशी न्ही एक युट्यूब फॅमिली येवपाची आसा. एक्चुली काल येवपाची आसलेली, काल येवंक ना, आयज येता म्हटलां. इफ ती आयज येयली न्ही तिच्या वांगडा मेळून आमी कटींग करया केक. ओके, 5 मंथ कंप्लीट इशिकाक. सो पळोवया, गॅरंटी ना. इफ तुमी येयना जाल्यार आमीच कट करपाचें. येता म्हटलां, पळोवया कशें कितें तें. ओके चला, हांव आतां उठला. हेका आतां मेडिसीन बी सगळें घालूंक जाय, तेल पुसूंक जाय, न्हावपाक घालूंक जाय. ओके, मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो आई म्हाका आपयता ती केला खाई. सो म्हटलें तें पिवया आनी मागीर ताका तेल लायता. ओके, आई कितें केला, आईचें काम चालू आहा प्रोसेस. दाखयता आयज कितें आहा तें मेन्यू. काय नाही, दाळ आनी करेला फ्राय. हांगासर दाळ दवरला आनी हांगा पळयात करेला न्ही फ्राय करतली. ते फ्राय करच्या पयलीं न्ही आई थोडें मीठ घालून न्ही ताका शिजोवन घेता, की आतां मागीर रोखडें फ्राय जाता तें. ना जाल्यार न्ही फ्राय जावपाक खूब टायम लागता आनी कच्चेय उरता. आईन केलां हें ड्रिंक, तूप मिरी, हें सब्जा सीड ना, उदक घातलां आनी हितून न्ही हांवें शुगर घालूंक ना, विदावट शुगर पिता हांव. हें पळयात खूब तेंप जालो फ्रिजीन पडलेलें, हांवें म्हणलें कर म्हटलें. रितुकाकूय दवरला, रितुकाक हें खूब आवडटा. सो एक ग्लास पिवया. आयज केल्ले ब्रेकफास्टाक चपाती. कालचे न्ही टाकोज आसलेले स्टफींग. सो शिवाक काल खावपाक मेळकूच ना टाकोज. तो येवकूच ना, लेट येयलो. नेक्स्ट टायम परत करूंक जाय म्हाका. आनी तेणें हें हाडलां पळय तें बटाट फ्रेंडान, बरें आहा न्ही गे. बटाट सामके बरें आहा, म्हणजे बरें लागता खावपाक.
मोव जावन बरें जाता. आमी ते एक दीस हाडलेले हांगच्या तितले बरें नासले बटाट. सो आतां बटाट खूब आहा ते आतां कितें कितें करूंक जाय. एक दीस ताका ते पातळ सुकी भाजी जाय खंय बटाट घालून. एक दीस करता दाखयता तुमकां की आहा न्ही ते म्हळ्यार ताका ते ग्रीन ग्रीन अशें ताका हें जाता पानां कशी मागीर ताका लागून. सो ते रोखडेच खाली करूंक जाय. सो हांवें सकाळ चपाती केल्लेले टाकोस जे सडशे आसले ताकाच टाकोस करून दिले रितुकाक. ताका ते खूब लायक. सो आमी चपाती बेश्टी च्या बरोवन खाले आयज. शिव नासलो न्ही, शिव गेल्लो बेगीना. तो पळयता आवाज करता ओके चला हांव पिता आनी ताका न्हांवून घालता ओके चला. सो जालो हांव रेडी. इश्वी सगळें हाय म्हण. वेलकम टू माय चॅनल म्हण. सगळें हाय म्हण. सो ताका हांवें हें घातलं असलें. म्हाका खूब लायक ताका असलें घालपाक. सो जाता ताका बरें. सो इश्यूकाचें काम जालें. 12 जालें हांगासरूच. जस्ट आत्ता एक 5 मिनटां पयलीं म्हाका हावज हेल्परान कॉल केलें. आपूण येना खंय, आपूण 2:00 2:30 येता खंय. इतलें लेट येवन कितें करपाचें काम सांग पळोवया. अशें करता. बेजार येयलो म्हाका. पयलींची आसलेली हावज हेल्पर न्ही ती रेगुलर येताली हां, केन्ना अशी चुकयनाली. रेगुलर येताली पण एक्स्ट्रा कितें काम सांगलें ती करनाली. आपूण करना म्हणटाली. फक्त कितें बेसीन बीन पुसपाक सांगलें न्ही, वॉश करपाक सांगलें न्ही बेसीन, आपूण करना म्हणटाली. पण ही आतां आहा पळय कामाक सामकी बरें म्हणजे बरी काम करता. नीट एंड क्लीन सामकें. आनी कितेंय तूं एक्स्ट्रा सांग कबड पुसपाक सांग म्हणजे म्हाजें फक्त डस्टींगूच आहा. डस्टींग आनी झाडू मारपाचें पुसपाचें इतलेंच. बाथरूम बीन तिका वॉश करपाक सांगना तें आमीच करता. जेन्ना आमी न्हावपा वयताना न्ही तें क्लीन करता. सो तिका सांगलें न्ही एक्स्ट्रा कितें करपाक बीन ती करता ना म्हणना. आतां ती अशी करता येत ना 2 दीस ती बेगिना येयली 9:00. हांव कितें म्हणटा तूं 9:00 सुमार यो न्ही. म्हाजें फक्त हाफ एन आवरच काम. व्हडलेशें कांय काम ना म्हाजें. 1 आवर बी लागना. हाफ एन आवरूच. सो अशेंच केल्यार मागीर कशें जातलें. म्हाका आतां टायमूच मेळना. आतां पळय एका न्हावपाक घातलें आतां म्हाका आतां झाडू मारून पुसूंक जाय. आनी म्हाका एक दीस पुसना झाडू मारना म्हाका जायना. आतां कितें सांगपा तिका आतां परत फोन केली फोन घेयना. ती आतां बिजी आसतली कामां. ती सांगता की बाबा तूं 9:00कूच यो 10:00 यो आनी हाफ एन आवर काम करून तुमी वच न्ही. अशें करता. आतां पळय कितें करपाचें. तूं चिंतलें की थोडे दीस हांव तिका दवरतलें म्हणजे मातशें बाबू व्हडलो जायसर मागीर म्हाजें काम हांवूच करतलें. आनी कितें करतलें म्हाका जायना पळोवपाक घर अशें कचरो बी आसल्यार म्हाका जायना. कितें करपाचें. आतां पळय फोन केल्यार आपूण येना खंय. आपूण 2:00 सुमार येता. इतलें लेट येवन कितें करपाचें. मी 2:00 येता मागीर गडबडीन काम करून ती वयता. सो अशें जाता. सो चला हेका जालें हेजें काम. हांव आतां न्हिदता काय खबर ना. हांव आतां न्हिदतो ना इतलें बेगीन. फटाफट मशीन मारून पुसून घेता ओके मागीर मेळटा तुमकां चला. तें म्हाजें मशीन मारलें पुसून काडलें 12:30 जालीं. जस्ट हाफ एन आवर लागता अशें कांय लागना. इफ जर म्हाका सकाळीं सांगलें न्ही 9:00 सुमार बीन अशें आपूण येना म्हणून बरें पडटा. कित्याक 9:00 सुमार न्ही मातशें हांव फ्री आसता. कित्याक 8 ते 9 पर्यंत म्हणजे 1 आवर हांव वॉकिंग करता. सो म्हणजे एज पर इश्वी सपोज उठलो जाल्यार हांव तें मशीन बंद करता. वॉकिंग करना. सो आतां 3-4 दीस जाले तो लेट उठ्ठा मातसो. सो जाता म्हाजें 1 आवर जाता वॉकिंग करून. सो वॉकिंग करून जालें की मातशें मागीर हांव फ्री आसता. तेन्ना बरें पडटा इफ मशीन मारपाक बीन. सो एंड टायमार अशें 11-12 सांगप न्ही जायना करपाक. सो तोय मातसो किरकिर करता ताका घेवन बसचें पडटा आनी तशी कामाय उरता. सो जालें एकदाचें. सो एका न्हीद घालता असली गरमी येता. आनी आयज हांव बेगिना न्हालें. इफ न्हावून बीन अशें मशीन मार पुसलें न्ही गरमी येता. सो ताका लागून सो न्हावच्या पयलीं असलीं कामां करून घेवंक जाय. सो आयज हांव बेगिनाच न्हालें. म्हाका खबर अशें करता म्हणून. सो जालें एकदाचें. सो म्हाका आतां केक करूंक जाय. सगळें काडून दवरूंक जाय म्हाका ओके. सगळें हांव तें काडून दवरता. आई शावर घेवपाक गेला. केकाचें कितें कितें आहा पळय सगळें काडून दवरता. मागीर तुमकां आयज ब्रावनी हांव केक शॅर करता. केक करपाक इतलें एक्सपर्ट ना हांव. ट्राय करता हांव. जाता बरें इतलें काय वायट जायना म्हाजें जाता बरें ओके. करया आमी हांगासर पळयत हांवें हाफ कप बटर घेतला आनी हाफ कप घेतला हांवें चॉकलेट. तो हें घेतला हांवें अमूल डार्क चॉकलेट ओके. बेस्ट विशीस अमूल डार्क चॉकलेट घेतला. तो बटर आनी डार्क चॉकलेट हें हाफ कप आसा ओके. सो आतां आमकां करूंक जाय डबल बॉयलिंग मेथड ओके. उदक दवरला. उदक हांगा गरम जाल्लें आसा. आतां बावलांनी आमी बटर आनी चॉकलेट एड म्हणजे घालया भितर. सो हितून घालता हांव चॉकलेट बटर घालता. सो आतां आमी हें पावर आपय हांगा दवरुया आनी ते उदकाचें तें हें आसता पळय वाफ तितूनच तें हें चॉकलेट आनी बटर आहा पळय तें बरें मेल्ट जातलें. अशें कंटिन्यूस ताका स्टर करत रावात. सो तुमी हांगा पळोवंक शकता चॉकलेट हांगा मेल्ट जाल्लें आसा. बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात चॉकलेट आनी बटर न्ही बरें हांगा मेल्ट जाल्लें आसा. तो हेका आतां हांव सायडीन दवरता. हें जाल्लें आसा. गॅस हांवें बंद केला हळूच कित्याक उदीक बरें बॉयल येयलेलें आनी ते वाफेनूच तें बरें मेल्ट जाता. सो हें जाल्लें आसा. तो सद्या खूब गरम आसा. मातशें न्ही हें थंड जावं न्ही.
सो हांवें बटर आनी चॉकलेट मिक्स केल्ले पळय ते बटर आहा पळय ते अनसॉल्टेड आहा, तितून मीठ ना, सो अनसॉल्टेड बटर मेळटा ते घेवपाचें. सो आतां घालता हांव न्ही थंड जाल्लें आसा आनी आतां घालता हांव 1/2 कप पावडर शुगर न्ही हांवें पावडर करून घातला ते घालता. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो बरें ताका मिक्स करून घेवंक जाय. सो हें पळयात बरें मिक्स जाल्लें आसा. सो आतां घालता हांव 1/2 कप दूद घालता आनी आयज हांव हें ब्रावनी न्ही एगलेस करता, ताती बीन कांय घालचें ना. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां हांव न्ही हें विस्करान ताका बरें मिक्स करून घेता. ह्या विस्करान तें बरें मिक्स जातलें. सो हें पळयात जाल्लें आसा. सो आतां न्ही एक हांव चाळणी दवरता, अशें दवरता हांव. सो आतां हांव चाळणी दवरता, चाळणी मागीर सकयल लागता हांगासर. आईक म्हटलें यो म्हटलें अशें धर गे. हय धर आं. ओके सकयल कर. पुरो हांव मैदा आनी मैदा घेता हांव 3/4 कप. आतां हो आसा न्ही हो 1/4 कप आसा, हो 3 टायम घालतलें हांव. सो सेकंड टायम आनी हो आतां एक घालता. ओके सो 3/4 कप घातला हांवें मैदा. सो आतां घालता हांव 3 व्हडलो चमचो. सो आतां घालता हांव 3 व्हडलो चमचो म्हणजे 3 टेबल स्पून. 3 व्हडलो चमचो घालता हांव कोको पावडर. सो आतां आमकां हें बरें चाळून घेवपाचें अशें. सो हांव न्ही बेकिंग पावडर घालपाक विसरलें, सो आतांच घालता हांव. जेन्ना मैदा आनी आमी कोको पावडर घातले पळय तेन्नाच घालपाचें. 2 टीस्पून हें घालता हांव बेकिंग पावडर आनी तें मातशें चाळून घेता. ओके तुवें जाल्लें आसा. सो आतां हें बरें आमकां मिक्स करून घेवंक जाय. सो आतां घालता हांव 1 टीस्पून वनिला एसेन्स. आतां बरें ताका मिक्स करून घेयात. चड ताका ओवर अशें मिक्स करनाकात. सो फायनल आमचें हांगा बॅटर रेडी आसा. सो हांगासर पळयत हांवें बटर लावन घेतला. बटर ऑयल तुम्ही कितें लायात आनी हांगासर न्ही हांगा घातला हांवें बटर पेपर. आतां आमी तें बॅटर आहा पळय हितून घालया. सो बॅटर घालता हितून. सो बरें ताका अशें टॅप करून घ्या. सो हेज्या घालता हांव चॉकलेट चिप्स. सो आतां घालता हांव वॉलनट, म्हळ्यार आसलेले वॉलनट. तुमी जाल्यार बादाम बीन घालूं शकता. सो हें पळय अशें दिसता. ओके जाल्लें आसा. सो ओवन न्ही हांवें प्री हीट करपाक दवरला 180 डिग्री. एक 15 मिनटां हांव प्री हीट करतलें. मागीर हांवें मोल्ड भितर दवरून 180 डिग्री एक 30 मिनिट्स हांव बेक करतलें. इफ तुमच्या कडेन ओवन ना जाल्यार एक कढाई घेयात. कढाई मातशी गरम करात, मदीं स्टँड दवरात आनी हें ट्रे दवरपाचें. ओके आनी एक 30 मिनिट्स तुमी बेक करपाचें आनी मदीं तुमी चेक करात टूथपीक घालून. ओके आनी तुका जाल्यार सकयल स्टँडा सकयल न्ही रेंव नाजाल्यार मीठ बीन घालूं शकता. सो नाजाल्यार कंपल्सरी ना. ओके आतां प्री हीट करपाक दवरला पळय कशें जाता तें. बरें जाल्यार पुरो. ओवन न्ही म्हाजी प्री हीट जालें आनी तुमकां सांगलेलें आतां हांव दवरतलें एक 180 डिग्री 30 मिनिट्स बेक करता म्हटलें. सो हांव 30 मिनिट्स दवरना, म्हाका भंय दिसता करपाक बीन म्हणून दवर बी येत मागीर. सो हांव न्ही 20 मिनिट दवरतलें. इफ चॅक करून पळयतलें इफ जायना जाल्यार मागीर एक 10 मिनिट्स दवरूं मेळटा. वायलो हाय गाइस बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो नाव पावस ओके. सो दवरता हांव भितर. सो चला दवरया भितर. बरें जालें पुरो. येस. सो कन्वेंशन 180 डिग्री एक 20 मिनिट दवरता हांव. सो केक जावपाक टायम आसा म्हणटा जेवया म्हटलें. आयज दाखयता कितें आहा तें. सो आयज दाळ केला आनी हांगासर केला करेला फ्राय. आई आयज नॉनवेज खायना तर ताका लागून आईन केला हांगासर करेला फ्राय. हें पळयात करेला फ्राय. आनी म्हाका दाळ गळ्यांक घुसना न्ही, ते दाळ गळ्यांक भितर वचपा लागून हांवें ऑर्डर केला गार्लीक चिकन ड्राय आनी म्हाजें ऑल टायम फेवरेट. आनी आईक कोण सोडटलें, आईक सोडून हांव खातलें. ताका लागून आई म्हणपालें आपल्याक करेला आसा
आपण करायला खाता डाळ वांगडा ना म्हटलं तुका किती ऑर्डर करता म्हटलं आई हाय म्हण आपल्या नाका म्हणटा सो आई म्हणटा आपल्या नाका सो आईक हांवें ऑर्डर केला तिका सोडून हांव म्हाका खावपा जायना सो आईक ऑर्डर केला हांवें पनीर पंजाबी ही समथींग डिफरंट आसा केन्ना ट्राय करूना म्हटलें ट्राय करूया म्हटलें पनीर पंजाबी आनी हें न्ही पापड की पनीर पंजाबी केला ऑर्डर आनी हांगासर केला गार्लीक चिकन ड्राय सो रातचे पळया चपाती बीन केल्या चपाती वांगडाय खावपा जातलें सो हें आसा आयचे मेन्यू आतां दाळ वयतलें म्हजें बरें कळ्ळें ओके जेता मागीर मेळटा तुमकां तें बरें थंड जावंक जाय थंड जालें की मागीर हांव मागीर डिमोल्ड करतलें आतां हांवें 20 मिनिट्स दवरला बेक करपाक मागीर तुका सांगता इफ म्हाका चड आनी लागलें काय ना तें ओके चला मेळटा तुमकां मागीर हें पळय जाल्लें आसा आतां काय काडया आमी आनी बरें थंड जाल्लें आसा सो हें काडून घेता हांव पळोवया कशें जालें तें हें पळय जालां बरें पण आतां काय अशें कट बीक करचें ना कित्याक मागीर इश्वीक कट करतलो मागीर ताका लागून जालें बरें जालां सो हांगासर पळय हांवें रेडी करून दवरला आनी तुमकां सांगूंक जाय हांगासर न्ही म्हणजे 2 एक बॉटल आसलेले एक वॉटफॉल लंच वॉटफॉल डिनर ते उडयले हांवें ते मातशें ओल्ड दिसताले हें हांवें पयलीं केल्लेलें बॉटल हें मिल्क काडटा न्ही आमी मिल्क तेजें बॉटल हें जस्ट का शेल घालून न्ही हांगासर ते जूट घालून ताका डिजायन केल्लें तर असलेंच हांव सेम टू सेम करतलें आसा आमगेर बाटली तें मागीर हांव हांगासर सायडीन दवरतलें तर तुमकां हें करतना हांव दाखयतलें ओके हेका न्हीद ना कोण येता म्हटलें की जागरण हेका सगळें कळटा न्हू रेश्वी तुका सगळें कळटा कोण येता म्हणून आमगेर पळय ह्या टायमार तो न्हिदलेलो आसता आयज पळय जागो आहा तूं आयलो ट्युशनांतल्यान हांव आत्तां आयलो ट्युशनांतल्यान हांगासर पळयात आमची युट्यूब फॅमिली इल्ली आसा क्युटेरिया हाय म्हण सगळ्यांक अंकल सगळ्यांक हाय म्हण हाय हाय तू चड व्हिडिओ काडना मातसो लसता तो तुका कोण हाय म्हटला आनी इशुकाचें कितें सांगू तुमकां तो हॅप्पी आहा तो पळय थंय न्हीद ना काय ना न्हीद गेली तेजी सो शिव न्ही येवपाचो आसा सो बरें जालें सो शिव आयलो की न्ही आमी ते केक कट करया सो रेडी करून दवरला हांवें ओके शिव आयलो की मागीर मेळटा तुमकां आमी न्ही हांगासर केक कटींग करता की तो रडपा लागला यो रे म्हण हॅपी 5 मंथ म्हण Happy 5 birthday to you. Happy 5 month to you. Happy 5 दे करना का हे ऋत्विक ये आमच्या युट्यूब फॅमिली क्विटेरिया तुका सांगतले माझे ब्राउनी कशें जालते एकदम बरें जालें खरें खरें सांग बरें जावं ना ना म्हण ना बरें जालें बरें जाला थँक्यू केअर घे म्हणटा मातसो केअर घेवंक गेला बरें करून Yes, yes. सावकाश सावकाश ओके प्रकाश तुझे बरा तो जस्ट ती मी आत्ता गेली आणि तो अंकल तरी पांयाक ऑपरेशन जाला ताका मातशें चलपाक मातशें त्रास जाता तरी पण तो अंकल आयलो हां ना हांव चिंतूंक ना हांव येतलो म्हणून हांव ती एकटी येतली म्हणून अंकलूय येयलो पांयाक जे प्रॉब्लेम ऑपरेशन जाला तरी पण आयलो तो सो जालें बरे भशेन येयले मेन ती म्हणटा इश्यू जागो आसलो बी म्हणजे केक कट केले आनी गेली ती म्हणजे आत्ता गेली ओके सो बड्डे ब्लॉग एंड घेया आई हांगा सामोसा खाता आई आज शुक्रार न्ही ताका लागून जालें गे खाऊन ओके सो शिव येईल तर बरं आले हांव शिव येवचो ना म्हणून बरें जालें शिव केलें केक कटिंग जालें चालू हाजी सेटअप चालू आसा एक्चुअली न्ही ते चेड्याचे बड्डे आसले 21st बड्डे आमी गेल्लेली तेन्ना हांव आनी आई आनी ऋतू गेलेलो तेन्ना हांव आसलें प्रेग्नंट तेन्ना शिव येवून नासलेलो सो आई शिव आसलें बरें जालें कित्याक तांकां मेळोंक म्हणजे पळोवंक मेळ्ळा न्ही ताका लागून आमी बड्डेक गेली 21st चेड्याचे हय सो वचून आयिल्ली आमी सो ती पावल आसली ना आमगेर सो पावली आई कशें करून ओके चला हो ब्लॉग मी हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर तू आयज मेळोंक ना कळ्ळें बाय हाय म्हण बाय म्हण बाय 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 आई आणि एक सांगपाचें गजाल म्हणजे आईचे चिवडा तांकां इतले लायक जाले गार्लीक चिवडा सोंपले आवडले तांकां ओके आनी परत करतलें हांव चला बाय